ते बापातां तुका मागून गाता एका मोनान एका काळजा तुझे नावी सोम्या आमी हायला भाव भयणीचे मोगा मेळी जेजू तुजो मातू सांगात भोवता एका मोनान एका काळजा तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या भाव भयणीचे मोगा मेळी जेजू तुजो मातू सांगात भोवता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो उणेपण आमी ओळखून घेवया जांक पुरो आमच्या अस्कतकायेक लागून आमच्या चिंतपाक लागून आमच्या करण्याक लागून देवा विरोध आमी गेल्या तर आमच्या पातकांची आमी बोगसणे मागया आणि ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान फावते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची अंतस्करणां आतां आमी नितळ दवरया. दुगेस्त काळजान सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हुमचो अपराध हुमचो बडो अपराध ह्या बसून बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर आमच्यो गरजो वैयक्तीक ते सवा एक कडी भर बापाच्या पांया तळा आमी दवरया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा तूं अगणित मोवाळायचो बाप तुजे लागीं मागतेल्यान तांकां फावो जाल्लें प्रास चड आनी तांणी आशिल्लें प्रास चड तूं दिताय. तुजे काकुळतीन सर आमची पातकां बोगोस आनी जे आमी मागोंक फुडें सरानाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. मालाकी प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. तुमी म्हजे विशीं कठीण उतरां सांगल्यान म्हणटा सरेस्पर तरी तुमी विचारतात तुजे विरोध आमी कितें म्हणलां. तुमी म्हणलां सरेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. ताच्यो आज्ञा पाळून वा दळपरांच्या सरेस्परा मुखार खंतीन चलोवन आमकां कितें मेळटा. देखून गरव्यांक आमी आतां सदैव म्हणटा नश्टी मनशां सुपळ जातात देवाची ती परीक्षा करतात आनी तांकां कांयच वायट घडना. तेन्ना
सरेस्पराची भिरांत धरून असलेली मनशां ह्या विशीं एकामेका लागीं उलोवंक लागली आनी सरेस्परान चीत दिवन तांचें आयकलें. सरेस्पराची भिरांत धरतात आनी ताच्या नांवाक मान दितात. तांची नांवां ताच्या दोळ्या मुखार एका उगडासाच्या पुस्तकांत बरयलीं. हांव कार्याक देंवतलो त्या दिसा उलयता तो दळपरांचो सरेस्पर. ती म्हजे खेरीत दायज जातली आनी जशी एक मनीस आपली सेवा करतल्या पुताची दया करता तशें हांव तांची दया करतलो. तेन्ना प्रामाणीक आनी खोट्या मनशां मदें देवाची सेवा करतल्या आनी सेवा करिनातलेल्या मनशां मदें अंतर आसा म्हूण तुमकां नव्यान कळीत जातलें. पळया, जळत्या आंकड्या परी तो दीस येता. सगळीं गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सोरव्या सारकीं जातलीं आनी येवचो आसा तो दीस तांचे मूळ आनी ताळ दवरिनासता तांकां उज्यान लासतलो म्हणटा दळबरांचो सरेस्पर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतार हें. देवाचें उतर. सर्वेश्वराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस बागी सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस बागी. जो कोण कोट्यांची बोध घेवन चलान आसता नश्ट्यांचे वाटेर रावान आसता अधर्म्या संगी भोवसान आसता. सर्वेस्पराच्या धनशास्त्रान उल्हासून दीस रात तेनी आलता तो करोस बागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस बागी. हो वाळत्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां घेदीन बाबाना हाणे आती घेतलेले सकडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस बागी. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय ते वाऱ्यार उबून वेता तसली नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता. पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेता. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस बागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस बागी.
हालेलुया तुझ्या पोटाची उतऱ्या ऐकूची खातीर आमची काळजा उगड सर्वेस्परा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. जेजू ताच्या शिसांक सांगी लागलो, तुमचे मदें एकल्याक इश्ट आसा म्हूण चिंतया आनी तो मोद्यानेर ह्या इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उसने दी. पयणार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचीत आमगेर येवन पावला. ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतया तो ताचो इश्ट भितर तांव जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दारां किळगान जाल्या, म्हजीं भुरगीं म्हजे पासलेन न्हिदल्यान. आतां उठोवन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगतां, इश्टगाते पासत उठोवन तो ताका कांयच दिवचो ना जाल्यारय लज नासता ताणें विसरलेले खातीर पुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापोय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विचू दीत. खोटे जावन वचोनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्मो दिना जायत. देवाचे उथर वखरी तुका क्रिस्ता. तिरासनेचे मागणे आमच्या जिवितांत बेसांवां वळयता. तिरासनेचे मागणे आमच्या जिवितांत बेसांवां वळयता. बाळोक जेजुतेय, म्हज्या मोगाळ भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, आयची देवस्तुती आमकां आमच्या मागण्यांत तिरासान आनी सोंसणिकाय सांबाळूंक आनी अशें देवा संगी साळावळेन जियोंक आपोवणें दिता. मागणे मागणे म्हणटा आसतना ल्हानपणांत हांव न्हू आमच्या आवय बापायन, शिक्षकांनी, धार्मीक मुखेल्यांनी आमकां शिकयलेल्या मागण्यांचो आमकां उगडास येता. जावं ती मागणी दिसपडटी सकाळी संजेची मागणी, तेर्स, आमोरी वा इतर हेर मागणी जावंक पुरो. देखून आमकां मागणे म्हळ्यार थोड्यांक तेर्स वा आमोरी आनी थोड्यांक आमच्यो गरजो देवा लागीं उसारचेंच मागणें जावन आसा. पूण नीज मागणें म्हळ्यार कितें? नीज मागणें म्हळ्यार कितें? कार्मेलीत सांतीन मागण्याची मेस्त्रीण म्हूण नांवाडलेली आविलाची सांतेरेज म्हणटा, मागणें म्हळ्यार दोग काशा इश्टां मदल्या साळावेळ्याच्या बांदा सारकें. दोग काशा इश्टां मदल्या साळावेळेच्या बांदा सारकें. म्हणजे आमचो मोग करता म्हूण जण आसांव ताचे संगी निरंतर आसूंक वेळ दिवचो. आमचो मोग करता म्हूण जण आसांव ताचे संगता निरंतर आसूंक वेळ दिवचो. चडावत हें खंयसर घडटा? इश्टां मदें हें घडटा, पती पत्नी मदल्या संबंदांत हें घडटा, आवय भुरग्यां मदें, बापय भुरग्यां मदें हें घडटा. पूण असलो सळावळ, असलें सळावळ आमचे आनी देवा मदें आसूंक जाय म्हणून आविलाची सांतेरेस म्हणटा. देखून मागणें म्हळ्यार देवा आनी म्हजे मदलो तो
तुटाना तसलो संबंध म्हूण येत देखून आज आमी आमकां विचारूंक आसा आमचे मागणे फकत तोंडपाट उतरांचें जालांगी वा आमचे मागणे देवा तें सळावळेन वेळ करसूचें जाला हाचे विशयांत थोडो वेळ आमी नियाळ करया मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक खंयच्या रितीन बापा लागीं मागणें करीत म्हणून शिकयता. जर आमी खालचो वांजेल पळयलो तर शीस जेजू सरशी येवन विचारतात मेस्त्री जुवावन आपल्या शिसांक मागूंक शिकयले परी तूं आमकांय मागणें करूंक शिकय. कित्याक गाय तांणी अशें विचारलें जावयेत. जेजू देवा सोपूत तरी सदांच तो देवा लागीं मागतलो आनी देवाच्या सळावळेन तो आसलो हें पळयल्ल्या शिसांकी आपणाकी बापा लागीं मागा जाय म्हणली आशा उपजाली जावयेत. देखून ते जेजू सरशी वेतात आनी म्हणटात मेस्त्री आमकांय मागोवंक शिकय. देखून जेजू एक अपुरबायेचें आमच्या बापा म्हणलें मागणें तांकां शिकयता. ते मात्र न्हय आसता आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू मुंदारून दोगा इश्टाचे वापारी मुखांत्र देवा लागीं आमी खंयच्या रितीन हडधर्न लज नासतना मागा जाय म्हणलें कळीत करता. तर हडधर्न लज नासतना मागचें जाल्यार कशें. आविलाची सांत तेरेस तिच्या बरपांत अशें आमकां शिकयता. आमी मागतना दोन संगती आमच्या मोतींत आसूंक जाय. पयलें एटेन्शन आनी सेकंड वन डिवोशन. एटेन्शन म्हणजे आमचें गमन. मागण्यांत आमचें गमन खंय आसूंक जाय. आमचें गमन देवा थंय आसूंक जाय. तें देवा थंय आमचें गमन आसूंक जाय तर आमचें गिन्यान म्हणजे आमचें इंटेलेक्ट म्हणटा हांव तें आमी देवाक दिवंक जाय. आनी दुसरें जावन डिवोशन या भक्त. भक्त म्हळ्यार कितें फकत आज सोडून मागचें या ताचे मुखार तूं कोण म्हूण जनाय. आनी तिसरें तूं कितें मागताय या तूं कितें उलयताय. तूं कोणा लागीं उलयताय मागण्यान. हांव म्हज्या देवा लागीं उलयतां. दुसरें ताचे मुखार तुजें स्थान कितें. देवा मुखार हांव ताचें बाळ. हांव ताची धूव. हांव ताचो पूत आनी हांव ताची रचना म्हणलें म्हाका तें म्हज्या मतींत आसूंक जाय. आनी तिसरें हांव कितें मागतां. संवसारी खुशालकाय खातीर हांव मागतां गी वा दैवीक देण्या पासून हांव मागतां. हें आमी व्हरोन पळोवचें निजायकी गरजेचें. तेन्ना आमचे मागणे निजायकी फळां भरीत जावच्यार दुबाव ना. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें जेजू सांगता मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें आनी बडया तुमकां उक्तें जातलें. पूण आधुनीक काळार आमी कोणा लागीं मागता. कोणा लागीं मागता. फोन काडलें हे सिरी प्ले अ पार्टी सॉंग फॉर मी. हे सिरी कॉल मॉम. न्हय गी सिरी लागीं मागचें. ओके गुगला लागीं मागचें. आनी ह्या दिसांनी आमी कोणाक सोदून आसा. नॅटफ्लिक्सार लेटेस्ट मुवी खंयच्यो आसात म्हूण पळोवचें. बरे बरे रिल्स आनी शॉपिंग ॲप्साक वचून नवे ट्रेंड्स आयल्यात गी नवे फॅशन आयल्यात गी पळोवचें. तें मात्र न्हय शेजाऱ्याच्या घरा वचून तांच्या घरा कितें जाता खबरो काडच्यो या तांच्या विशयांत कितें पळोवंक मेळटा या आयकूंक मेळटा म्हूण पळोवचें या सोदचें न्हय गी. आनी तिसरें जावन आमी खंय बडोवन आसा. मोबायलार लॅपटॉपार टॅबार स्क्रोलिंग टॅपिंग आनी अशेंच संवसारी संगतीक या संवसारी कुशलकायेक आमी बडोवन आसा न्हय गी. पूण हाचे सांगाता आमी देवा लागीं मागूंक या देवा लागीं सोदूंक या देवा लागीं बडोवंक आमी विसरात. कित्याक या देवा लागीं मागोवंक आमकां वेळच मेळना. कित्याक थोड्यांनी सांगचें आसा हांवें देवा लागीं जायतें मागलें पूण म्हाका कांयच मेळ्ळें ना. देव म्हजें मागणेंच आयकना म्हूण दिसता म्हाका. असलें उतर आमी थोडे फावटी आयकतात हेरांत. पूण मोगाचें न्हू तुमचे मदगांत हांगा सबार वडिलां आसात आवय बापूय आसात. तुमचे लागीं म्हजें एक सवाल. तुमी तुमच्या भुरग्यांक तांणी विचारलेलें सक्कट दितात गी. तुमी दितात गी ना न्ही. तुमी जाणात तुमच्या भुरग्यांक कितें दिवचें आनी कितें दिवं नजो.
खंयच्या वेळार दिवचे आनी खंयच्या वेळार दिवं नजो, खंयचें बरें आनी खंयचें वायट, खंयचें गरजेचें आनी खंयचें मरजेचें म्हणलें तुमकां कळीत आसा आनी त्या प्रमाणे तुमी तुमच्या भुरग्यांक तें तुमी दितात. तशेंच जेजू म्हणटा, संवसारी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक कितें जाय म्हणून समजून गरजेचें दितात, तशेंच आमचो सर्गीचो बापूय आपल्या भुरग्यांक आपल्या रचनेक कितें जाय, खंयचें गरजेचें म्हणलें कळीत आसून दिता आनी बऱ्यांतलें बरेंच तो फावो त्या वेळार तो आमकां फावो करता. देखून आमी मागतना कितें मागता म्हणलें गरजेचें. आमी मागिल्लें आमकां रूच दिता, पूण देवाक कळीत आसा तें वायट म्हूण. देखून आमी मागच्याक आनी देवाक दिवच्याक ताळ पडना जाल्ल्यान आमी मागचें आमकां मेळचें तरी कशें. देव आमकां संवसारी वस्तू दिवंक आशेना, बागार आमकांच दिवंक आशेता, पूण ताका आमी घेवंक तयार आसांगी. देवाची रूच दुसरी आनी आमची रूच दुसरीच जावन आसता. देखून जेन्ना आमी ताच्या साळावळेंत जियेता, ताच्या सांगातपणान जियेता, तेन्ना आमकां देवूच सवकास आमची रूच बदलिता आनी आमकां संवसारी कुशलकायेत तावन सर्गीच्या वैभवतेवशी आमची नदर तो गुंडायता. मोगाच्या न्हू, देवा थंय आमची साळावळ वाडोवंक आनी मागणें करूंक मिसाचें पवित्र बलिदान एक भोव व्हड अवकाश. कित्याक म्हळ्यार मिसाचें बलिदान भोव व्हड तें मागणें, पूण मिसाच्या बलिदाना वरवीं देवा थंय आमचो संबंद वाडला गे. कितले की पावटी आमी मिसाच्या बलिदानाक वांटो घेतला, पूण आमचो संबंद वाडल्या गे. अमेरिकाचो आर्चबिस्प फुलटन जेशीन म्हणटा, वी गेट नथींग आउट ऑफ द मास बिकॉज वी डोंट ब्रिंग एनीथींग टू इट. वी गेट नथींग आउट ऑफ द मास बिकॉज वी डोंट ब्रिंग एनीथींग टू इट. म्हणजे आमी मिसाच्या बलिदानांत हांव कितेंच फळ जोडिना. कित्याक म्हळ्यार आमी मिसाच्या बलिदानाक कितेंच हाडणें ना. आमी मिसाच्या बलिदानांत हांव कितेंच फळ जोड घेना, बिकॉज कित्याक म्हळ्यार आमी मिसाच्या बलिदानाक कितेंच हाडणें ना. आमी मिसाच्या बलिदानाक येताना हाडणें येवचें कितें. आज काजाराक वचोंक आसा, वेळ जायत गी, आज कसलें ड्रेस घालचें आबा. आनी थोड्यांनी सांगचें, आतां अखेरचें मिसाचें कांतार जाताना सीद लाद्रामाच्या आंगडीक वचून 2 किलो दुक्रामाचो ओर्नो सारचें म्हूण. आनी थोड्यांनी चिंतचें, आज भयण आनी तिची भुरगीं घरा येता म्हळां आज कालें स्पेशल करचें. असल्या राटावळींत बरोवन आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता. आनी थोड्यांनी संवयेक लागून गी आयताराचो सोंताचो दीस कायदो असो म्हणल्या खातीर गी मिसाच्या बलिदानाक आमी वांटो घेता. आनी मिसाच्या बलिदानाक येना तर पाद्राप कितें म्हणत गी म्हणल्या भियान म्हणल्या बरी थोडे फावटी आमी मिसाच्या बलिदानाक वता. मोगाच्या न्हू, तें खंडीत जायना. कित्याक असलो कोसरो घेवन जर आमी मिसाच्या बलिदानाक आयल्या तर तसो कोसरो घेवन आमी परत मिसाच्या बलिदानांत हांव घरा पाटी वेतल्या. तर आमी मिसाच्या बलिदानाक येतना कितें हाडून येवया. आमी मिसाच्या बलिदानाक येतना देवाचेर संपूर्ण पातयेनी दवरून येवया. आमकांच उंड्या आनी दाका सोया सांगाता ताका समर्पिया आनी ताची सेवा करूंक लायव्या. तो वळू मिसाचें बलिदान जावन आमी घरा पाटी वेताना तो आमकां ताचें मिसांव दिवन धाडटलो. तो वळू आमी ताच्या साळावळेंत आनी ताच्या संबंदांत वाडोवन आसा म्हणली कत्री आमची जातली. तर मोगाचें न्हू, आज आमी सुमया लागीं मागोवंक सोदूंक आनी बडोवंक म्हूण आयल्या. थोड्याच वेळान तो ह्या वेदीर हजर जाता. खऱ्या पातयेन आमकांच ताका ओपून दिवया. खंयच्याचीच खंत करची नाका, कित्याक आमचो देव मोगाळ देव. तो आमकां बरें जाणा आनी बऱ्यांतलें बरें आमकां तो फावो त्या वेळार आमकां तें तो दिता. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी तो ताकाच आमकां दिताना ताका आमी सेवया आनी तिरासानेन आनी सोंसणीकायेन ताच्या साळावळेंत जियोवंक प्रयत्न करया. तोळ आमकां खंयच्याचीच खंत आसची ना. बदलाक तो आमचेर आनी आमच्या जिविताचेर भरपूर
बेसांव वतलो. Utangi subit fulan, Shitangi swati fulan, Adunaya tuji bala, Bapa tuja payang terang, Bapa tuja payang terang, Sweetkan kemuliaan Bapa, angkas betul tau tukar, Cini salam ci, maya muka ci, pele sebe ci, tukar manwon ci, sweetkan kemuliaan Bapa, angkas betul tau tukar, Cini salam ci, maya muka ci, pele sebe ci, tukar manwon ci. म्हज्या भावन आणि बहिणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवपाक म्हणटा तसलें जावन म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि मैमेत आमच्या आणि आख्खे पोळी सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा, तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फर्मयलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर रुखाळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे दिन वसण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचताव जाल्यार हें तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वसण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेन वाडत वेताव. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव, जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पोवची.
तेच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सुमेस्त मनशा पासूत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut purgatoria. तुझ्या क्रूसाने पुनर्जीवन पावण्यावर आमच्या चोरला स्तोत्रिया. कृष्णाच्या राजा, कृष्णाची काया, आमची सर्वोल्ल, ख्रिस्ताची जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा हाके पितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागीवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जेकी वर्गा बराबर तिखा प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मोरये देवाची माय सांगाती, सांजुसे तिचो पती, बगेवन धर्मदुतां आनी सर खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन तिरकेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदव्यांनी तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. पळया मोगाचे न्हू, सर्गीच्या बापाक उलो मारूंक आमकां हर एकल्यांक शिकयल्लो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. म्हाका पळयना पूण तुज्या उतरांची म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दुस्कायेन भरून आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं, आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावू, असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून या, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या म्हारदेक बाप प्रणाम. तशेंच देवाच्या उतराचेर नियाळ दिल्ल्या दियोकोन एल्स्टन मोंतेरो हांकां तुमचे नांवें आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कोयरिस्तांक वाचप्यांक स्वयंसेवकांक तुमकां सुमेस्तांक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी सेन्सस जाते आसा. प्रत्येक जावन जाती गणती आनी शैक्षणिका रितीन आमी कितलीं आसांव धर्माच्या रितीन आनी आमचें शिकपा म्हणटा कितलें आसा हें समजोवचे खातीर त्या देखून आमी सुमेस्तांनी क्रिस्तवांनी आमचीं नांवां रिजिस्टर करचें गरजेचें. जर तुमी येदोळ करूंक ना जाल्यार दया करून हें तुमी तुर्तान करचें. हांगासर एक रेतीर ऑक्टोबराच्या 20 तावन 20 आनी 2 तारीखे पर्यंत आमी मांडून हाडल्या. सोमारा, मंगळारा आनी बुधवारा ऑक्टोबर 20th, 21st आनी 22nd सकाळीं 8:30 वरार ही रेतीर सुरू जाता आनी सांजेर 4:30 वरार रेतीर सोंपता. दनपाराच्या वेळार जेवणाची वेवस्था आसतली. उक्त्या मैदानार ही चलची रेतीर ओएसिस 2025 ह्या नांवा खाला आसतली आनी ह्या रेतीचो विशय आसा फुंकून पेटोवन जळतें दवर. सांपावलून तिमोथीक बरयलीं 2 पत्रां आनी तिताक बरयल्लें 1 पत्र. ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड रतावन आनी हेर याजक ही रेतीर आमकां दितले. तुमकां सुमेस्तांक ह्या रेतीरेक मोगाचें आपोवणें आमी दिता. ही खबर तुमी हेरांकय पावोवची. येवच्या बुधवार दीस आमी आविलाची सांत तेरेज हिचें स्मरण आमी करता. आतां मिसा उपरांत वांच्या उंड्याक आनी थंड पिवनाक दान दिल्ल्यांची हांव नांवां वाचतना तुमी मुखार येवन उमानाची वात याजक बापातावन स्विकार करची. बाळक जेजू तावन जोडलेल्या सर्व आशिर्वादां खातीर अर्गां दिवन जॉस्ना आनी शॉन तावरो आनी कुटाम कुंदापूर तावन, रोजी पेस वलेन्सिया तावन, अजित दीपक आनी एडेन डायस गोरीगुड्डा तावन, रॉयसन पीटर वामंजूर तावन आनी 16वो जल्मदिवस संभ्रमचे संदर्भी रिशॉन मिनेझस परंगीपेटे तावन. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटना बाळका जेजूच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. देव बरें करूं. आतां नव्याना खातीर दिमी म्हणया. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नवेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशां सोयीस जावन जियेलो, सवतारांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडागून करून दैवीक वैज मेळ्ळें नांव ताका फोव जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो, जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. एक घडी बोर मौनपणी रावून आमची सर ते सवां बाळका जेजूंच्या पांयां आमी समर्पया. व्हडा भक्तीन व्हडा भावार्थान आमी हांगासर आयल्या. भावार्थान मागलें देव केन्नाच सांडिना म्हूण जेजून सांगलें आसा. आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर पिडेस्तां खातीर प्रत्येक जावन आमी मागया. मोरणाच्या हांतोळणेर आसच्या आमच्या भाव भयणीं खातीर, विशेश जावन आमच्या कुटुंबांत जायतीं जाणां कामा खातीर कोसटून आसात. परगांवांत काम करच्या आमच्या भाव भयणी पासून जावंक पुरो वा परगांवांत काम ट्राय करच्या
आमच्या सौर भाव भयणी खातीर विशेष जावन आतां आमी मागया. जायते जाणांक ह्या नोवेनाक येवंक जावंक ना, पूण तांणी आमचे कडेन जायतीं तेसावान दान दिल्यांत. बाळका जेजू खातीर मागोवंक तांणी विचारलां. तांचे पासून ती मागोवंक आमी उगडास दवरया. सक्कड आमची तेसावां मागणी सांगता गुंतोवन सांगता आमी म्हणया. हे भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अजापी तरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोलोलो आसता. तुका पातयेनीन उलो मारतेल्या सकडा दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बरो. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान बरे कृपेन बरले सुम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ जुगसूचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका लागीं मागणे. हे अजापाच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुडची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन बरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या अत्रेगान आमची कुरपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी रासपूण तुजी कुमोग आनी बुसावून आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां. कितें जाय तें सकड आमकां थोडे पोटी ताणें दाखोवन दिलां. आमच्या गरजांक तो पावला. तर उपकारी मनान बाळका जेजू लागीं आमी मागया. ए भोव उधार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दय केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णिताल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जेपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मसत जोवन दिवं दीत. सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूकू. आमेन. आशिर्वादा खातीर आमची तकली आमी बगोवया. सुमे जेजू क्रिस्त तुमचे सुवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सुवें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमी ताचे बरी सांगतो आमचे बरी जालो. आमकां वयर उबारो तो पाताळांत गेलो. पाताळांत सुटोवच्या बळयेची शिडी जालो. दिवपुनांत वांटो दीव मनीसांव आयलो. जेजू बाळका लाली माता तुज्या सैवार बदर आमकां. जेजू बाळका लाली माता तुज्या सैवार बदर आमकां. मुगाळ पुत्रा आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां. बापाचे पुताचे पवित्र नावी. आमेन.